युरोबाब आयज फर्स्ट डे असेंब्ली सेशन स्टार्ट जाता 5 दिवसांचे असेंब्ली सेशना म्हणून तुम्ही मातशे नाराज आसले तितून आनी एक बर्थ फायराचेर डिस्कशन तुम्ही मागिल्ले ते तुमकां मेळना म्हणून तुम्ही आज 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे जे 12th सेशन आसा हाचो पयलो दीस आनीक सेशन खूब ल्हान आसा पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदतां आनी ह्या सरकाराकूय सांगपाक सोदतां की हें सेशन गोड आसचें ना, हें सेशन तिखट आसतलें. ह्या सरकाराक लॉज ना, स्वाभिमान ना. ह्या सरकाराचो स्वाभिमान शेणला. आज दूख जाता जेन्ना 25 इनोसंट लोक आमच्या राज्यान मरता, आमच्या देशाचे सिटीजन. आज 25 लोक मरता. ह्या सरकाराक ताकद ना हेजेर डिबेट करपाक. आज गोंयभर जी रॉंग मेसेज गेलेली आसा अबाउट गोवा, की गोवा एक क्रायम डेस्टिनेशन, गोवान मर्डर, रेप हे सगळें चलता. गोवा में सब चलता है, सब बिकता है. आणि दूख म्हाका जाता की हो सरकार आज 25 लोकांच्या कबराचेर आपली सर्वोदया, अंत्योदया, स्वयंपूर्ण हाची भाकरी भाजता. दूख जाता की एक ह्या सरकाराक ताकद ना एक डिबेट करपाक. साधारण आमचे जेन्ना आज आमी प्रश्न ऑपोजिशन म्हणून एकठांय जावन ह्या सरकारा विरुद्ध, ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध उलयतले, आज म्हाका दिसता सरकाराचें कर्तव्य जाता. आनीक सुरवातेक जें करप्शन ह्या सरकारान चलता हें ऑपोजिशन उलयना. हें करप्शन चलता म्हणून ह्या सरकाराचे आमदार, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, आदले मंत्री उलयता. एक साइडीन हो सरकार म्हणटा एक इंजिन ना खाऊंगा बायो बहनो ना खाने दूंगा. दुसरे साइडीन हिंगा राज्यान सरकार खाता आणि दुसरेही खाता. म्हणटा आप भी खाओ दुसरे को भी खिलाओ. तर कितले खाता रे बाबा, कितले खाता. आज जरी तर चोयल्यात जे करप्शन एक एक खात्यांनी चलता अशें दिसता की कोंब्या परस मसाला चड. आनी अशें आयको येता की कोंबोय करचो मसालाय करचें. तर आज जेन्ना राज्यपाल उलयतलो आमकां अपेक्षा आसा की ऑनरेबल गव्हर्नर एक स्टेट्समॅन, ऑनरेबल राज्यपालाक म्हाका दिसता एक बरो स्टेट्समॅन म्हणून आख्खे देश मानता. आमी पत्र बरयलेलें आसा आनीक आमी सांगलेलें आसा की हेजेर माननीय राज्यपालान उलोवपाक जाय ऑन द मर्डर्स, ऑन द क्रायम्स, ऑन द करप्शन. पूण राज्यपाल उलयतलो काय कितें हें रोखडेंच तुमकां कळटलें. हो राज्यपाल काळजांतल्यान उलयतलो, हो सरकारान दिलेली स्क्रिप्ट उलयतलो हेजेर आमकां दिसतलें. आज राज्यपाल सरकाराचे फेलियर आनीक ज्या पद्दतीन गोंय एक लिबरल गोंय आशिल्लें जें फेल जालेलें आसा हेजेर उलयतलो. हो सरकाराच्यो जायरात्यो हेजेर उलयतलो. हेजेर म्हाका दिसता आज आमकां दिसतलें. आनी म्हाका खात्री आहा की आमी एज एन ऑपोजिशन ह्या सरकाराक 4 दिसाचें सेशन टेक्निकली क्वेश्चन एंड आन्सर हें आमकां हें एलेक्यूट टायमार आमी हांकां एक्सपोज करता. युरी आमी झेडपी इलेक्शना पळयल्लें की ऑपोजिशन डिवायड जाल्लें ते ह्या असेंब्ली सेशना युनायटेड आसतलें काय कशें कितें. हिंगा पार्टी पॉलिटिक्स लागना. हिंगा गोंयकार पयलो सगळे गोंयकार मरे आमी गोंयकार. ओ जाले रे कोण जाले भायले बी जाले MLA अजून जालें नाही. हो सरकाराचो प्रयत्न आहा दुसऱ्या हाडपाक, ते आम करपाक दिवपा न्हय. पूण आज गोंयकार म्हणून म्हाका खात्री आहा आमी सगळे झगडटले गोंयच पासून. युरिबाब कमिटी चेअरमॅन म्हणटा की 70% एश्युरन्स डिलिव्हर झाले. दॅट इज ओनली ऑन पेपर. अश्युरन्स कमिटीचे पण डिलिव्हरी जाता ऑल फक्त फोटाश मात्र. तुका खबर आहा मरे हें आमी सगळे एक्सपोज करून दितले. Yury Bob, 39A and 17 to
हे एमेंडमेंट आसा पळय ते स्क्रॅप जावचे म्हणून अर्तीन रिबेलो जो फॉर्मर जस्टीस आसा ताणें मागणी केल्या एज अ ऑपोजिशन तुजें मत कितें? 100% इनाफ इज इनाफ आनी सोसूंक नेजो हे कॉल जे बाब फेर्दीन बाब रिबेलोन दिला हेका म्हाका दिसता गोंयभर आज जे पेटला आनी द सिंगल बिगस्ट एन्झायटी टुडे फॉर गोवन्स इज वॉट इज हॅपनिंग विथ लँड कन्वर्जन सेल ऑफ गोवा. Definitely this should be scrapped and we will speak in it, you will see in the assembly. Beauty, do you aware about that actor Shilpa Shetty's club have been given demolition order? Still it has not been demolished. So who are the actors behind the actress? These are not non-state actors. The actors भितर हे ruling आहे दिवपाय तेही भायर काडलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.